देवीच्या वस्तीक हात मारलो मात भरपाक पावले ना लोकांनीच धरले ते म्हालवजा सयत साखळे हरवळ्या शुक्रारा घडिल्ली ही गजाल। हरवळ्या रुद्रेश्वर देवळांत देवी केळबायच्या वस्तीक चोरांनी हात मारलो। चोरांनी 2.5 लाखांच्या भांगराच्या वस्तींचेर हात मारलो मात लोक शिटूक आशिल्ले। थंयचे थंयच सीसीटीव्ही फुटेज पळोवन राती भितर लोकांनीच चोरांक धरले। बिरेस्तारा मध्यानराती हरवळ्या ही गजाल घडली। चोर हरवळेच्या रुद्रेश्वराचे देवळान घुसले आणि तांणी देवीचे आंगावेल्यो भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो। शिगम्याक लागून केळबायक हरवळ्या रुद्रेश्वराचे देवळान हाडटात। लोक सांगता ते कोतान वस्ती सुमार 2.5 लाखाच्यो। लोकांनी तितली शिटूकसाण दाखयली। देवळातली सीसीटीव्ही फुटेज सगळ्यान पयली तपासली। फुटेजीच्या आधाराचेर लोकांनी चोरांक सोदून काढले। एकल्याक देवळाच्या वाठारांतच धरलो, आनीक एकल्याक कुडण्या फालीन वाठारांत धरलो। दोगांकडल्यान भांगराच्यो वस्ती जप्त केल्यो। देडाच्या देडा आमचे वर्साचेच कळस हांगा देवी ह्या रुद्रेश्वराची भेटेक नांवान घालपाक। त्याच्या उपरांत आमी कळस आमचे थंय दवरले, देवी दवरले आनी आमचे 4 जाण गांवकार थंय न्हिदले आनी बाकीचे आमी लोक घरा गेले। घरा गेल्या उपरांत आमकां रोखडेंच 2-3 दिसांक सुमार आमकां फोन येयलो की देवीची वस्ती येयल्यो म्हणून। तेंच्यांनी फोन केलो आमकां। आमी 60 लोक आसले, जळांबळा गाडयो सोडल्यो वचत ते वटेन सोनशी गेल्यो, हे वटेन कुंडल्या ते वटेन तर मेळना म्हणटकच आमी तशेंच टप्प्या चलत गेल्यो त्या हितून आमच्या घुरमळ्यान। तितून आमकां थंय फाळीन म्हणून थंयसर एक हेच्या वरसून शिडी वरसून आमी पळयलो तेका। पळयल्या उपरांत आमकां तसलोच दिसलो आमच्या एका भुरग्याक। तिणें तो वळखलो आनी ताका म्हणून हे रो रे थी काय ते बल्स आसा पळय म्हणटकीर बोले तोच ताका थंय पकडलो 5:15 तितल्या वच 5:15 सोंपल्या उपरांत तितल्या मागीर पुलीस थंय येयले। थंय आनी ताका परत त्या एरवेस तेंच्यांनी थंय बिचोले केला। 2.5 लाख जातले सगळे। हे प्रकरणाची दिवचल पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद जाल्या। दोन्ही आरोपी पुलिसांच्या ताब्यात आसात। प्रुडंटा खातीर उदय परब। काँग्रेस सामक्या सकयल्या थरार वचून राजकारण खेळटा असो आरोप बीजेपीन केला। लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीक वेंचून हाडात, गोंयांतलें सरकार बदलपाक वेळ लागचो ना अशें प्रताप सिंग राणे बिरेस्तारा प्रदेश काँग्रेसीचे बसकेंत उलयल्लो। 2004 काँग्रेसीन असलेच राजकारण केल्लें आनी बीजेपीचें स्थिर सरकार वडयल्लें असो आरोप भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केला। प्रदेश काँग्रेसीचे बसकेन राणे कितें उलयल्लो ते पळयात। आमचो जो उमेदवार आसा तेका निवडून दिवपाचो, तो जर निवडून आयलो जाल्यार हमखास सरकार पडटलें हेंय सांगता। ताका पार्सेकाराची ही जाप। तशें ताणें 2003-04 दाखयला न्ही, केंद्रांत सरकार आयले आनी हांगासरलें स्थिर सरकार राज्यपालाक धरून कसली डर्टी गेम केल्या ही ताणें दाखयल्ली आसा आनी त्याच्या नंतरचे चटके गोंयच्या जनतेन भोगल्यात। त्यामुळे हे फावटी येवचे आनी तोच तमाशो परत करचो। ड्रग्सावेले समितीचे रिपोर्टा प्रमाण कारवाय करपाक सरकारा कडेन अजून 3 वर्सां आसात। ड्रग्साच्या नॅक्ससांत घुसपल्ल्यांक सोडचे ना, पूण रवी उमेदवार आशिल्ल्यान आतां ताचेर हात घाल्यार लोक राजकारण म्हणटले हेय पार्सेकारान उलोवन दाखयले। This is not the time now. This is not the time. Because it is election time, one thing, and number 2, the Home Minister then is contesting election now. तूं आतां जर हे सांगलें न्ही आनी आतां केलें जाल्यार ताका आमी कारणाशिवाय My government has 3 more years. पर्रीकार सरकारान घेतला तो माध्यमभास निर्णय सर्वसमावेशक। ताचो लोकसभा वेंचणुकेचेर परिणाम जावचो ना असो दावोय पार्सेकारान केलो। तो सर्वसमावेशक निर्णय आसा आनी ताचो फायदो किंवा नुकसान हातून न्ही ह्या दृश्टीन तो घेतलेलो ना निर्णय। तो निर्णय बॅलन्स स्वरुपाचो आसा आनी जास्तीत जास्त सजेशन्स दोनूय ग्रुपांची एकोमोडेट करणारो निर्णय आसा। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार। उत्तर गोंयचो बीजेपीचो उमेदवार खासदार श्रीपाद नायकान शुक्रारा पणजेची ग्रामदेवी महालक्ष्मीचें दर्शन घेवन प्रचाराक सुरवात केली। शुक्रारा दीसभर तो पणजी मार्केट आनी पणजी मतदारसंघात भोंवलो। ताचे बरोबर पणजेची आदली महापौर वैद्रेही नायक आनी बाकीचे नगरसेवक आनी बीजेपीचे कार्यकर्ते आशिल्ले। पर्रीकार तांचे बरोबर भोंवतना दिसलो ना। बीजेपीतले सांगतात भाई शेनवारा भाऊ बरोबर उमेदवारी अर्ज भरपाक आसतलो। उत्तर गोंयचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायकान शुक्राराच्यान आपणालो प्रचार चालू केलो। महालक्ष्मी देवळान वचून ताणें देवीचें दर्शन घेवन प्रचाराक सुरवात केली।
ते उपरांत श्रीपाद नायकान पणजे बाजारांत भोंवन 12 एप्रिलाक जावपी लोकसभा वेंचणुकेन आपणाक मतां घालपाची विनवणी केली. पालिका बाजारांत भोंवतना श्रीपादान भाजी, फळां, फुलां आनी हेर वस्तू विकपी जायत्या बायलांच्या पांयां पडून आपणाक 4थ्या फावटी वेंचून दिवपाची विनवणी केली. ह्या वेळार देश का नेता कैसा हो, श्रीपाद नायक जैसा हो अश्यो घोशणा तांच्या वांगडा भोंवपी भाजपा वावुरपी दिताले. पणजेचें मार्केट गळटा अश्यो कागाळी कांय भाजी विकप्यांनी खासदार श्रीपाद नायका कडेन केल्यो. मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी हेर भाजपा फुडाऱ्या सयत श्रीपाद नायक शेनवारा उमेदवारी अर्ज भरपाचो आसा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.